पहिली म्हणजे महादेई नदी ही जेन्ना आमी गोंयची लायफलायन म्हणटा तेन्ना तिका प्रोटेक्ट करपाक तिका वाचोवपाक आणि गोंयचो इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करपाक गोंयचे सरकार अंडर डॉक्टर प्रमोद सावंत हाणें सामकें प्रोएक्टिव्ह भूमिका घेवन जे कितें कायद्यान करूंक मेळटा तितलेंय केलां. मुद्दम पळया, जेन्ना डीपीआर सेंट्रल वॉटर कमिशनान अप्रूव्ह केलो कर्नाटकाचो, तेन्ना त्या डीपीआराच्या अगेन्स्ट गोंय सरकारान भूमिका घेवन ती केंद्र सरकारा मुखार मांडली आणि सांगले की वो डीपीआर फाटी गया. मेमोरेंडम दिलो. गोंयचो वॉटर रिसोर्सीस मिनिस्टर सेंट्रल वॉटर रिसोर्सीस मिनिस्टराक मेळून ताणें मेमोरेंडम पयलीं दिलो. मागीर ऑनरेबल मुख्यमंत्र्याच्या अंडर एक डेलिगेशन वचून गोंय सरकाराचे थंय वचून युनियन होम मिनिस्टराक मेळ्ळे, तांकां एक्सप्लेन केलें. केंद्रीय जलस्रोत मंत्रीक मेळ्ळे, तांकां एक्सप्लेन केलें आणि गोंयची बाजू मांडली आणि सांगलें की आमचो इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करपाक वो डीपीआर विड्रॉ करपाची गरज आसा.